Tudo amo cortar, tudo amo cortar, Jesus, tudo amo cortar, atani sada. Tuझ्या पायात आला राम तोलो, तुझे वाटेन हाम चोलतलो, तुझे सांगी हाम गायतलो, हांव पाटी सोडचोना. तुझ्या पायात आला राम तोलो, तुझे वाटेन हांव चालतलो, तुझे सांगी हांव गायतलो, हांव पाटी सोडचोना. तुका हांव आर्गाम दिता, तुका हांव आर्गाम दिता, जेजू, तुका हांव आर्गाम दिता, आतां आनी सदां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेचे कृपा, देवाचे मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वांट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा बहिणो, युकरिस्तीच्या बलिदानात तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत करता. आमी सदवोक काल्याच्या दुसरो हप्त्यांत आसा. आयज शुभ वर्तमानात जेजो काना शहरांत काजार वेळार उदक आसले वायन जावन परिवर्तन करचे आमी पळयता. हे आश्चर्य जेजू क्रिस्ताचे पहली ताची महिमा प्रकट केले सूचककार जावन आसा आनी त्याचे शेष ताचेर विश्वास दवरले. प्रितीच्या भावा बहिणो, हे सूचककार वरवीं मनुष्याचे जिवन्यांत कशेंत देव भागीरतार ताची महिमा प्रगट म्हूण आमकां समजताय. आयज पयलेचे वाचपांत इसाया प्रवादी सांगता, हे जायन, हे जेरुसलेमा, सर्व राष्ट्र आनी सर्व राय तुजी माय मोळूंक येतली. प्रवादी सांगता, तुजी महिमा पळोवंक, देवाची महिमा पळोवंक सर्व राष्ट्र येतली. आमच्या ही दिसपटांत जिवितांत देव सदांच ताची महिमा अद्भुत कार्य आमच्या जिवितांत करता. प्रितीच्या भावा बहिणो, आमी तांच्या शिश्यां भोरी देव आमच्या जिवितांत येवन अद्भुत कार्य करता म्हूण आमकां भावडत आसूंक जाय. सवार वेळे पोणे आमी आमच्या जिवितांत देवान केल्या महत् कार्य वळखून घेनातल्याक हे बलिदानात देवा लागीं आमी बोगसून मागया. म्हाज्या भावा बहिणो, हे पवित्र रितींत फावते फरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची कातकूत करून आणि आमचे पातकां बोगसून आमच्या सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या कातूत आमची को, सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत आमची को, सोम्या काकलूत को. क्रिस्ता काकलूत आमची को, Krista kakrut ko, Krista kakrut amchi ko, Krista kakrut ko. Somya kakrut amchi ko, Somya kakrut ko. Somya kakrut amchi ko, Somya kakrut ko, Somya kakrut ko. Moima deva, Moima deva, Moima deva Baba, Moima deva, Moima deva, Moima deva Baba, Moima tuka sasnyacha sasna, Moima tuka sasnyacha sasna. Hallelujah, amen, Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Moima deva, Moima deva, Moima tacha puta. Moima deva, Moima deva, Moima tacha puta. Moima tuka sasnyacha sasna, Moima tuka sasnyacha sasna. Hallelujah, amen, Hallelujah, amen, Hallelujah, amen. Moima deva, Moima deva, Moima povitratmya. Moima deva, Moima deva, Moima povitratmya. Moima tuka sasnyacha sasna, Moima tuka sasnyacha sasna. Hallelujah, amen, Hallelujah, amen, Hallelujah, amen. प्रार्थूया. सर्व पदवीदार आणि सासनाच्या देवा, सर्ग आणि संसार तुझ्या चलायतात. तुझे परगेंची प्रार्थना दयान करून ऐकून घे आणि आमच्या काळजार तुझे शांती आमकां पावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तू करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राज्यवर चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. फांत्यापुरी सियोनाचें प्रमाणीकपण परसोडल्या बगोर आनी परसोडीत दिवटेपुरी जेरुसलेचें थारोण पेटल्या शिवाय सियोना विशीं हांव ओगो रावचो ना.
आनी जेरुसल्या खातीर हांव थार घेवचो ना. तेदना राष्ट्रां तुजें प्रमाणीकपण पळयतलीं, सगळे राजा तुजी महिमा देखतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो करतलीं. हें नांव सर्वेस्पर आपुणूच तुका दितलो. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं जातली परसोळाचो मुकुट, तुज्या देवाच्या हातांत माणका मोतयांचो रायाळ मुकुट. सोडलोली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची नांत आनी तुज्या देसाक पाड पडलेलो म्हणची नांत. पूण तुका म्हजो संतोश आनी तुज्या देसाक लग्न जाल्लो अशें म्हूण पाचारतलीं. कित्याक सर्वेस्पर तुजे खातीर संतोश बरीत जाता आनी तुज्या देसाक पती मेळटलो. जसो एक तरणाटो एका अंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता, तशेंच तुजो रोसणार तुजे लागीं लग्न जातलो. आनी जसो एक न्हवरो आपले व्हंकले विशीं मुरगोडटा, तसोच तुजो देव तुजे विशीं मुरगोडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजयात गायन करून. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदी गाजुया. ताची मोहिमाची खबर राष्ट्रा मदी गाजुया. नवें गीत रुचून गायात, परमेस्पराक वाकणात, शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोद गितां गायात. ताची महिमेची खबर राष्ट्रा मदी गाजुया. परमेस्पराच्या मनांक गितां गायनांगुडात, वयर काडात नांव देवाचें, पुरगुटात तारोण ताचें. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदी गाजुया. पोरजानो आयकात, देवाक नमस्कार करात, परमेस्पराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदी गाजुया. पवित्र ताचें मंदीर, सोम्याक थंय नमन करात, प्रितुमीच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदी गाजुया. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदी गाजुया. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोली पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगलें सोवें, सगलें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचें उतर जाणवायेन परगोडचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक भावार्थाचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंतांक बरी करचें देणें दिता. एकल्याक ओचोऱ्यां करची पदवी, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवचें देणें, आनीक कोणाक बऱ्या आत्म्याचें आनी वायट आत्म्याच्या कामां आनी सुचना मदें अंतर ओळखूंक गिन्यान दिता. आनीक कोणाक विचित्र भासो उलोवचें देणें दिता. आनीक कोणाक तांचो अर्थ दिवचें देणें. हें सगोट एकलो आनी तोच आत्मो करता. म्हणगे तो आपले कुशे प्रमाणे जण एकल्याक देणी वांटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार.
शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जीवन प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 2 दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असले. थंय जेजूचे आवय असली. जेजूक आनी त्याच्या शिष्यांक युय हे लग्नाचे अपोणमे असले. थंय वायन उणो पडलो. तेन्ना जेजूच्या आवयन तांकां सांगले तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणले, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हाजे वेळ येदोळी येवंक ना. तबळ ताचे आवन चाकरांक सांगले, तो तुमकां कितें सांगता ते तुमी करा. जुदवांचे सुद्दाचाराचे दुस्तेर प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळ्ळे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून चक्रांक सांगले, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतले दोंडे काडा आनी जेवणाच्या कारब्याऱ्या सरसी वळरा. तांणी वळर्न दिले. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाले उदक चाकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळींत नातले. उदक उसून वेल्या चाकरान मात्र ते कळीत आसले. देखून ताणें व्हरतात आवन ताचे लागीं म्हणलें, कोण जाल्यार यू उंची वायन पयलो वाडता आनी सेऱ्यांनी दादोसी पिल्या उपरांत समारोच्यो दिता. पूण तुवें उंची वायन ओदेळे पर्यान भितरच दवरल्याय. हे आपले पयले आश्चर्य जेजून गलिलियाचे काना शेरांत केले आनी आपली महिमा दाखयली आनी त्याचे शीश ताका सत्मानूंक लागले. देवाचे उतर हे. वाकण्णी तुका क्रिस्ता. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, we are on the second Sunday of the ordinary time of the year. मोगाळ भोगबिण्णो साद्या काळाच्या दुसऱ्या सातोड्यांत आमी आसा. The reading the gospel today invites us to reflect on the changing of the water into wine. जेजून जे उदक आसलें तें वायनान बदल्लें ताचे वयर नियाळ करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उलो करता. How Jesus in the wedding at Cana, looking at the troubles of this family, helped this family. The God is uniting us to reflect on this event. मोगाळ भोगबिण्णो देव आमकां आपोवणें दिता. हो कुटुंब जेदना कोश्टांक सांपडलो तेदना कसो देवान त्या कोश्टांतलो ह्या कुटुंबाक सोडयलो तो. Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, we shall reflect on the last verse of this gospel. Jesus showed his glory and the disciples believed in him. तर निमाणे वडीचेर आमचें लक्ष आमी दिवया. शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो कित्याक जेजून आपली महिमा दाखयली देखून. The Bible tells us this was the first sign that Jesus showed about divinity and the disciples believed in him. आपल्या देवपणाची पयली खुणां जेजून थंयसर दाखयली आनी शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. Jesus showed his glory and the disciples believed in him. जेजून आपली महिमा प्रगट केली आनी शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. Dear brothers and sisters, when we speak of glory, what is that normally comes to our mind?
जेदना आमी महिमा हे उतर आयकता तेदना आमच्या मनांत येता तें चिंतप कसलें. When think of glory, Jesus sitting in the heaven in the crown of glory, that's what comes to our mind. आमच्या मनांत येता तें जिसू महिमेन आपल्या सुर्गींच्या राजार बसलेलो आसा तसो येता. We think of the triune God as a glory. आमी चिंताव त्रिएक देव आनी ताची महिमा. We think of angels and all the saints worshipping God, that is the glory. सांत भक्त आनी अंज बुडवे देवाची भजवण करतात हें आमी चिंताव महिमा म्हणून. Dear brothers and sisters, St. John is telling a different explanation, different meaning for our life. तर आमच्या जिविताक बागून जिवांव दुसरोच नियाड आमकां दिता. St. Irenaeus says one beautiful word this, the glory of God is man fully alive. आनी बागून ते इरिनियस ही उतरां म्हणटा देवाची महिमा म्हळ्यार मनीस पूर्ण तरेन जिवो आसा. He said the real glory is when the human beings are fully alive, active and living in this world. जेदना मनीस जिवो आनी सुडसुडीत आसा ती वर्तता देवाची महिमा. The glory of God is not above in heaven, but the glory of God within me, among us. देवाची महिमा फकत सुर्गींच्या राज्यांतूच न्हय पूण देवाची महिमा आमचे मदें आमचे भितर. Dear brothers and sisters, the first reading tells us so beautifully, O Jerusalem, O Zion, my glory shall come upon you. आनीक सियोनाच्या शाराक जेरुसलेमाक जेजू सोरपदवेदार देव सांगता म्हजी महिमा तुजे भितर येतली. The Bible tells us, I am your beloved, you are my beloved, I am your delight, and as the bridegroom loves the bride, so I love you. जशी ओकोल आपल्या नवऱ्याचो मोग करता व ती एकामेकाचो मोग करतात तशेंच हांव तुमचो मोग करता. And ultimately it says, all the nations shall come, shall see your glory. आनीक सगळीं राष्ट्रां येवन तुजी महिमा पळयतलीं अशेंय म्हणटा. Dear brothers and sisters, the Bible gives us so many references showing why the glory of God is among us. आनी देवाची महिमा आमचे मदें कित्याक आसा ओ कशी आसा तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. In Genesis 1:27 we are told God created us in his own and in his own likeness. उत्पत्तीचें पुस्तक हावेसर पयलो आनी वड 27 आमकां सांगता देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सैमाचो रचलो. The glory of God is among us in our own likeness and special image. तर देवाच्या सारक्याची देवाच्या सैमाची ताणें रचल्या उपरांत देवान आपली महिमा आमकां फावो केल्या. In Psalms 8 verses 5 we are told, what is this man you care for, O Lord? You made him little less than the angels and God, and you crowned him with glory and honor. स्तोत्र 8 आनी वड 5 थंयसर म्हणटा देवा मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशां आदामाचो पूत कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक. तुवें ताका फकत अंज बुडव्यां परस मातशें खाला दवरलाय. The psalmist tells us we are crowned with glory and honor. देव आमकां महिमेन भरता, देव आमकां मान दिता. Dear brothers and sisters, the second reading so beautifully tells us because we are crowned with glory and honor, we are also empowered with the gift of the Holy Spirit. तर देवान आमकां महिमा दिल्ली आसा देखून आपली महिमा आमच्या भितर घाल्ली आसा देखून आमकां पवित्र आत्मो फावो जाला. The glory of God is given to us because we are the temple of the Holy Spirit. आनी देवान आपली महिमा आमचे भितर वसयल्या कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचें पवित्र मंदिर देखून. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Dear brothers and sisters, that's why St. Irenaeus so beautifully tells us the glory of God is really useful and really realized once human beings fully according to his commitment. तर मनीस जेतना आपल्या देवाचे महिमे प्रमाणे सगळी पूर्णतायेन जियेता तेदना की देवाची महिमा म्हळ्यार मनीस जो जिवो आनी सुटसुटीत. Again in Revelation chapter 21:3 we are told the dwelling place of God is met with men, and God is dwelling with human beings and especially with the men. प्रकाशनीचें पुस्तक 21 आनी वड 3 सांगता देवाची महिमा मनशां मदें आसा. God dwells among them and they dwell in him. देव तांच्या मनशां मदें जियेता आनी मनीस ताचे मदें जियेता. But that is the glory of God. आनी हीच वर्तता ती देवाची महिमा. Dear brothers and sisters, as we go, we know we are the glory of God, and God shows his glory in this family, especially when they are suffering with the lack of wine. मोगल भावपणीनो देवाचे महिमेन भरलेली मनशां आमी देवाची महिमा आमचे मदें वसता आनी ह्या कुटुंबान तो आपली महिमा दाखोवन दिता जेतना ताणें उदक वायनान बदललें. God intervenes and shows his glory in the family. ह्या कुटुंबांत मोगल भावपणीनो देव मेथ्यार जाता आनी आपली महिमा दाखयता.
God intervenes, and especially in all the situation of life, and He shows His glory. आमच्या जिविताच्या सगळ्या परिस्थितींत देव मेत्यार जाता आपली महिमा दाखोवन दिता. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Dear brothers and sisters, today we should respect and we should ask our own body and our own commitment. We should say, how should I show the glory in my day-to-day life? तर दिसा दिसपट्टे म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिविताचे चाली वरवीं वागणुके वरवीं उतरां करण्या वरवीं देवाची महिमा कशी दिसून येवंक जाय ताचेर आमी लक्ष घालूंक जाय. How shall I show the glory of God in the different situation of my life? म्हज्या जिविताचे वेगळ्या वेगळ्या परिस्थितींनी कशें हांवें देवाचे महिमेक साक्ष जावंक जाय हें सांगूंक जाय. Dear brothers and sisters, Jesus tells us so clearly how He glorified the Father. आनी आपणे बापाक कशी महिमा दिली तें जेजू आमकां सांगता. In John chapter 17, 1-4, we are told, I have glorified thee on earth, Father, having accomplished the work thou hast given me. आनी युवांचे शुभ वर्तमान हांवें स्वर 17 आनी वड 14 थंयसर जेजू म्हणटा, बापा तुज्या नांवाक हांवें महिमा दिल्या, तुजें काम जें तुवें म्हाका दिल्लें तें हांवें संपादलें. And we know how Jesus glorified. He said, my hour is come, glorify me. And Jesus, by faithfully fulfilling the will of God, by passion and suffering and death, He glorified God. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं जेजून आपल्या बापाक महिमा दिली आनी निमाणे वेळार ताणें म्हळें, बापा तुका हांवें महिमा दिल्या, तीच महिमा म्हाकाय दी. And when He left the world, He prayed, Father, I have showed your glory to your beloved, to your people. आनीक जेजून म्हणें आपूण मरूंक वेच्या आदीं, बापा तुजे पुरजेक हांवें तुजी महिमा कोडीत केल्या. These people are yours, they are your beloved, I had showed you your glory. ही पोरसां तुजी आनी तुजीं भुरगीं तांकां हांवें तुजी महिमा दाखयल्या. And that's why He tells always, praise Father, they are in the world, but they are not in the world, but sanctify them to the truth. Your word is the truth. आनीक तो म्हणटा, बापा तांकां तूं पवित्र कर, तुज्या उतरा वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. I do not pray that you take them out of the world, but you keep them safer from the evil one. ते आसात संवसारांत, हांव मागोना तुवें तांकां संवसारांतले भायर काडूंक, पूण तांकां राखून दवर सैतानांतावन. He prayed, Father, help them to show your glory, experience your glory in every situation of our life on this earth. तुजी महिमा तांणी अणभवूंक आनी तुजी महिमा तांणी महिमेक तांणी गोवायकी दिवंक तूं तांकां आदार दी. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Dear brothers and sisters, St. Ignatius of Loyola so beautifully tells us how we can glorify God in our day-to-day life. दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवाक आमी कशी महिमा दिवंक जाता तें भाग्यवंत इग्नेशियस ऑफ लॉयोला आमकां सांगता. He tells us to glorify God, to know the glory of God, always work as if everything depends upon you and pray as if everything depends upon God. तर देवाची महिमा तुज्या जिवितांत तूं पळयतले जाल्यार तो म्हणटा तुवें अशेंय वावरूंक जाय की सगळें तुजेर दल्ललें आसा, तुजे शिवाय हें काम जायना आनी तुजें मागणें अशेंय जावं दी, देवा शिवाय तुज्यान कितेंच करूंक जायना. As long as we are in the world, remember we are the glory of God and keep on working, believing until I work, nothing will happen. मनीस मोगाळ भाव भयणीनो, देवाची महिमा आनी ह्या संवसारांत जियेतना आमी हें जाणा जावंक जाय. Keep on believing that until God helps, nothing will change. देव आमच्या आदाराक आयल्या शिवाय कितेंच बदलावण येवची ना. Dear brothers and sisters, today in the wedding at Cana, we also learn a fact from the life of Mary. तर अंकवार मरयेच्या जिविता वरवीं आमकां एक शिकोवण मेळटा ह्या कानाच्या लग्ना वस्त्र्यांत. Mother Mary in chapter Luke 1:49, she says, why the Lord has done such a great thing for me. व्हड व्हड विस्मिता म्हजे सवें केल्यांत अशें म्हणटा अंकवार मरी. Why He has shown His glory in me. तर ताणें म्हजे सवें महिमा दाखयल्या. Dear brothers and sisters, we know Mary experienced the glory of God because she said, behold, I am your servant, let thy will be done. जेन्ना अंकवार मरयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें, तेन्ना तिणें देवाची महिमा अणभवली. And even today's gospel, the word recorded of Mary, it is told, do whatever He tells you. आनी एक उतर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तें, तो सांगीत तितलेंय करात. The life of Mary is the best example of the witness of the glory of God. तर अंकवार मरी वर्तता देवाचे महिमेचो व्हडलो गोवाय.
Dear brothers and sisters, it is so important. We have to invite, and especially Joseph, my Mary, and all the saints, especially in our families. तर सगळ्या संतां भक्तांक आमी आमंत्रण दिवंक जाय आमच्या कुटुंबांत. There is suffering, there is emptiness, there is pain, but these are the people who will care for us, they will intercede for us, especially they will provide for us. दुख खोंत पिडा जायते प्रश्न आमकां आसतलेच, पूण ह्या देवदूतां बरोबर ह्या भाग्यवंतां बरोबर आमकां देव आमची काळजी घेता. Let us always invite Jesus and Mary in our emptiness, in our hopelessness, especially difficulties of our families. आमच्या निराशीपणांत आमचे दुखी खुंतींत जेजूक आनी मारयेक आमी उलो मारूंक जाय. We know we are the power of God, the temple of God, the Spirit of God is with us. आमी देवाचें मंदिर, देवाचो पवित्र आत्मा आमचे भितर वस्ती करून आसा. As this family at Cana recognized the presence of God, glory of God, let us pray that we can recognize the glory of God in all the situation of our life. ह्या कानांतल्या कुटुंबान जशी देवाची महिमा ओळखून घेतली तशीच आमच्याय जिविताची सगळी परिस्थितीन देवाची महिमा आमी ओळखून घेवया. As we offer this body and bread, especially pray that may we offer all our needs and emptiness and hurts and pains so that God appears, shows His glory, and we become His witness. ह्या उंड्या आनी वायना बरोबर आमची दूख खोंत सगळ्यो अडचण्यो आमी देवाक उबारुया आनी देवाची महिमा आमी अणभवया आनी देवाचे गोवाय आमी जावया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. माझ्या भावा बहिणो, आमचे भावार्थाचे उच्चारणे आम्ही म्हणूया. सोत म्हणता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबावलो, अंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मुझे काळजा, मुझे मन, मुझे कूड, मुझे आत्मा, हांव तुका दिता तुगे अधिकार. मुझे कूड तुका एक जीवित बलिदान, सोम्या घे पदवी, तू घे पदवी. मुझे काळजा, मुझे मन, मुझे कूड, मुझे आत्मा, हांव तुका दिता तुगे अधिकार. मुझे कूड तुका दिता एक जीवित बलिदान, सोम्या घे पदवी, तुगे पदवी. सोम्या घे पदवी, तुगे पदवी. माझ्या भावा बहिणो, माझे आणि तुमचे बलिदान
सर्व पदव्यार देवा बापाक मानतात असले ज्या म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्व पदवेदार देव मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा जितने पाठवी आम्ही हे बलियेच्यो उद्गास धरून संभ्रम करता तितलेच पाठवी आमचे सोडण्याचे वावर तूं चलायताय. देखून ह्या पवित्र कठांत पावो ते परी वांटो घेवन आमकां नरवी इमण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो. तुमची सोवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सोर्वेस पोराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय क्षेम आमी करूंक फावो. सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्व पदवीधरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी मनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुतावरवी आम्ही तो दिनवासून फावो. ओ कायदो नितीचो आणि आमच्या फायदाचो. त्या तुझ्या अनंत शब्दावरवी तुवें सगळे राचयल्याय. पातकातली आमकां सोडोनाच्याक आमच्यो तारक करून तुवें ताका पाठवले. पवित्र आत्मा वरवी आंकवार मरयेचे उदरीम ताणें कूड घेतली आणि तो मनस जालो. आमचे खातीर कुर्साक आपले हात विस्तारून ताणें कश्मण सोसले आणि मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवंत उगास केले. अशी ताळी देव खुशी पाळी आणि एक पवित्र प्रजा तुका झेडून घेतली. देखून देवदूता आणि समस्त भक्ता संगाती तुझे महिमे कीर्तन एकाच्या ताळ्यान आम्ही गायता. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्र आत्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. होवे 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 पवित्र देवाची शिडी. होवे 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 पवित्र देवाची शिडी. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्र. होसाना 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 पवित्र आत्मा. होसाना 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 त्रिएक देवा. जेजू 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 देवाची शेळी. जेजू 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 देवाची शेळी. बापाक रोज तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची झेर. तुझ्या पवित्र आत्मा धाडून हे देणी पवित्र कर्म आम्ही मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आणि रगत. आपलेंच कुशेन कश्ट म्हण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो ओडलो. तो आपल्या शिष्याक दिलो आनी म्हणलें, हे तुमी समस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजे कूड तुमचे पासत सर्वप्रभूची. तेंच परी जेवण जेतच ताणें एक काल्स घेतली, तुका 9व्यान दिन वाचलो. ती आपली शिष्याक दिली आनी म्हणलें, तुमी समस्त घेयात आनी हातले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स. 9व्या आनी सासणीक करारांचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समस्त मन्या पासत ते वावरतले. हे म्हज्या उदगासाक तुमी करात. भावार्थाचो परगुटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नोव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाच्यो आनी पुनर्जिवंतपणाच्यो आमी भक्तीपणी उद्गास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडनाचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां समेस्ताक पवित्र आत्मा वरवीं एकवटाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उद्गास कर. फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गी बराबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जिवंतपणाच्यो भरवासन धरून मेल्ल्यात त्या आमच्या बाबा भाई भगिनीच्यो काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्या समेस्ताक तुज्या परगळीत मुखामोळ पळवेंक फावो कर. आमा समस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मरिये देवाची माय संगाती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळीम तुका मनोवेळ्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर साशणात सुखांत आमकां वांटो दी. त्याच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां हे फावो कर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्माच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी साहेबा वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. भावा भगिनो, आमच्या सोडणाचे आज्ञा मनांत धरून ताणेच शिकयले प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवन, तुझे सुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास तूं आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां थाळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडणाच्या जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्र घातल्यांक आमकां तुजे उजार काकुळतीन सर्व पातांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुमी तुजे धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजे शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकेचेर न्हयन पूण तुजे पवित्र सभेच्यो ही भावार्थाचेर ज्येश्ठ घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयतास सासनाच्या सासनाक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्ताची शांती सदाकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती देयात. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेली आमची काकूत कोर देवा आमची काकूत कोर देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेली आमची काकूत कोर देवा आमची काकूत कोर देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेली आमची काकूत कोर देवा आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे काप काढते ती शेळ्यांच्या जिवणाक पयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. शांती मत पिता Holy Spirit. आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाळ बेसांव आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाळ बेसांव कोर जेजू कोर जेजू कोर आमकां तुजे सारकी कोर जेजू कोर आमकां तुजे सारकी आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाळ बेसांव आमची काळजां तुका दिता तुजे कुरपेचे घाळ बेसांव कोर जेजू कोर आमकां तुजे सारकी कोर जेजू कोर आमकां तुजे सारकी. प्रसाद गीत देव आमचो मोग करता हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमचो विश्वास ठेवल्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा
तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उडयान दादोसी केल्याय तर एका काळजांची आनी एका मनाची आमके जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच आत्मान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवीदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Argam tuka Jesu, argam tuka Jesu, argam tuka Jesu karzata. Argam tuka Jesu, argam tuka Jesu, argam tuka Jesu karzata. Moima tuka Jesu, moima tuka Jesu, moima tuka Jesu karzata. Moima tuka Jesu, moima tuka Jesu. Moima tuka Jesu karzata. Stuti tuka Jesu, stuti tuka Jesu, stuti tuka Jesu karzata. Stuti tuka Jesu, stuti tuka Jesu, stuti tuka Jesu karzata. Moima tuka Jesu karzata. Argam tuka Jesu karzata.